उन्हाळ्याच्या शेवटच्या आम्ही सिजनाक पावल्ले आसा आणि जी उदरगतीची कामां जी जावपाची आसा ही पावसा पयलीं सदींच करता आमी। साळगांव मतदारसंघातले साधारण माझ्या अंदाजा प्रमाणे आमी 85 ते 90% काम केल्लें आसा आणि सांगोळडा गांवांत म्हाका दिसता हो एक गांव असो आसलो जी कामां आमी रस्त्याचें रुंदीकरण करून कामां हॉटमिक्सा खातीर उरताले। साधारणपणे 2.5 कोटीची कामां आसा। रस्ते रुंद जाल्ले आसा, ड्रेनेज बांदपाचें आसा, सगळें काम पूर्ण केल्लें आसा आणि फुडल्या एक 4 दिसां भितर सगळे जे रस्ते आमचे सांगोळचे आसा हे रस्ते हॉटमिक्स जातले आणि हे जेन्ना आमी कंप्लीट करतले तेन्ना ह्या माझ्या साळगांव मतदारसंघातले साधारणशे 90% to 92% जे रस्ते हॉटमिक्स जावपाक जाय आसले ते हॉटमिक्स जातले। साधारणपणे मॅक्झिमम जी कामां आसा ही मॅक्झिमम कामां आमी ह्या सिजनान करपाची प्रयत्न केले। थोडी जी कामां कितें बारीक उरल्या पळय आसा पळय ती नवो सिजन जेन्ना येतलो ऑक्टोबरान येतलो तो आमी करतले। पंचायतीनूय मोठ्या प्रमाणात हांगा सहकार्य केलें आमकां रस्तो रुंदीकरण करपाक। तशी सायडीन शेतां आसलीं, तशी सायडीन लोकांची थोडी कंपाउंडां आसलीं, हे सगळें केल्या नंतर आमकां हे रस्ते बऱ्यापैकी आयज रुंद मेळ्ळेले आहा। त्या खातीर हे सांगोळडा वासीचे रहिवासी आसा, जे वोटर्स आसा, बरे मागपी आसा, तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा। टोटल रस्त्याचें कॉस्ट जें आसा पळय हे कॉस्ट आहा 2.5 कोटी आणि लांबी जी आसा पळय 7.4 किलोमिटर आसा। पूण पूर्ण जे मेन रस्ते सांगोळडा जे म्हणटा पळय शुभम रस्तो सोडलो जाल्यार बाकी सगळे मेन रस्ते आहा पळय हे रुंदीकरण जावन हॉटमिक्स लोकांची अपेक्षा असली की एवरी ग्रामसभेक आमकां सांगताले की आमचे रस्ते हॉटमिक्स जावचे म्हणून ती आज आमची इच्छा पूर्ण जाल्ली आसा आणि थोडी आमची कामां जी काही उरलेली आहा त्या बाबतीत कडेन रिक्वेस्ट करता की ती आमची थोडी करून दिवचे। ऑलमोस्ट आमची 80% सांगोळडा जी कामां जाल्ली आसा। सहकार्यान आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर आमचे सगळे आमी टुगेदर आसात आणि सगळे आमचो एकवट बरो आसा। तेन्ना थोडी लीक कामां उरलेली आहा ते मातशें ताणें आमचे करून दिवचे म्हणून एक ताका विनंती करता।